घटनात्मक पॉलिटिकल इलेक्शन असल्या कारणान आमकां ती मिटींग घेवपाक मेळूना आनी फाल्यां आमची दिल्ली हांगासर मिटींग आसा पार्टीच्या निवडणुकीच्या संदर्भात आनी म्हणून ती मिटींग आमी आज घेतिल्ली कारण 25 तारीखच्यान पार्लिमेंट सेशन मागीर परत सॅटर्डे संडे सोडलो जाल्यार हांव हांगासर अवेलेबल आसचो आनी म्हणून ती आज मिटींग घेतिल्ली. एक गोष्ट म्हळ्यार आमची प्रायमरी मेंबरशीप ही जे आमचे टार्गेट आशिल्लें 4 लाख ते आज आमचे 4 लाख प्लस पूर्ण जाले आणि हातूंतल्यान रिटर्निंग ऑफिसर जे आसात त्यांच्या संदर्भात विविध आमचे निवडणुका ज्यो आसात बूथ पासून आमच्यो स्टेट पर्यंत आणि मागीर नॅशनल आणि त्यामुळे बुथाच्यो निवडणुका ऑलमोस्ट सुरू जाल्यो बऱ्याच मतदारसंघात. वर्कशॉपाय आमची सगळी पूर्ण जाली. 25-40 25 मतदारसंघात वर्कशॉपां पूर्ण जाली कारण बरेच जण महाराष्ट्राच्या निवडणूक असले ताका लागून 15 मतदारसंघ जे आसात त्याचा एक 27-28 तारीख पर्यंतचे प्लॅन केल्ले आसा. एज पर प्लॅन आमच्यो ऑर्गनायझेशनच्यो रिटर्निंग ऑफिसरांच्यो ज्यो वर्कशॉपां आसात ती कंप्लीट जातली आणि त्याच्यानंतर फुडलो प्रोसेस जो आसा मंडळ निवडणूक वगैरे ताका लागून त्याचे वर्कशॉप आमचे 30 तारीख जातले. फाल्यां वर्कशॉप आमचे दिल्ली आसा आणि म्हणून आम्ही आजची बैठक आशिल्ली खंय पावल्या पोझिशन वगैरे ते आणि त्याच्या संदर्भात विविध सरकारांतल्यो ज्यो विशय आसात त्या विशयाच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन केलें आणि त्या हातूंतल्यान खंय वयर सकल जर एखादे विशय आसात त्या संदर्भात कशा पद्दतीन फुडें वचप ह्या संदर्भात डिस्कशन घेवन ते विशय डिस्कस जाले. वयर सकल विषय म्हणजे सरकाराचें कशें आसा सरकार आणि पार्टी हाच्या भितर पार्टीच्यो विशय जे असतात त्या विशयाच्या संदर्भात हांवें निवेदन करप आसता आणि सरकाराच्या संदर्भात मुख्यमंत्री त्याचे निवेदन दिता. स्पीकरान खंय तरी नाराजगी दाखयल्या. नाराजगी अशें न्ही. स्पीकर इज ऑल्सो आमचो एक कोर टिमीची बैठक आशिल्ली त्यामुळे स्पेसिफीक ओन्ली कोणाक आपयलो अशें न्ही. फक्त एक सगळ्यांक एक हातून एक थरलें कोर टिमी भितर आपापसान जे डिस्कशन करतात म्हणजे एकामेकाचेर आज हांव तुजेर उलयलो फाल्यां तो म्हजेर उलयता ह्या संदर्भातल्या सगळ्यांक हातून एक निर्णय जालो बैठकी भितर की कोणेच आपापसान एकमेकाचेर उलोवचें न्ही. एखाद्याचे उलोवपाचें जर कितें आसत जाल्यार म्हजे कडेन येवन उलोवपाक जाता किंवा मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवपाक शकता. त्यामुळे पब्लिकली एनेन म्हणजे ह्याच्या प्रकारान किंवा त्याचे म्हणजे त्याने म्हणजे अशें हें पब्लिकली कोणेच एकमेकाचेर उलोवचें न्ही ह्या संदर्भातलो एक डिस्कशन ह्या हातूंतल्यान जालें. पण फाटल्या दिसांनी इफ यू रिमेंबर तुमी फाटीं तोच स्टेटमेंट केल्लो की कितें आसा जाल्यार पब्लिकली उलोवचें न्हू विदीन द पार्टी उलोवचें. आतां तें स्टेटमेंट करूनय हें चालूच आसा तुमचें. जाणता कशें जालें कशें की महाराष्ट्राच्या निवडणूक असल्या कारणान कशें जातालें की एखादेच कितें जर विशय आसत जाल्यार त्या संदर्भात इमिजिएटली उलोवप पर्सनली उलोवप वेगळें आनी फोनार उलोवप वेगळें. म्हणजे त्या वेळाचेर एक उलयल्या नंतर हांव तांचे कडेन उलयलो पण ते फोनार उलोवप जाता आनी वैयक्तीक मेळप आनी उलोवप वेगळें जाता आनी फोनार उलोवप वेगळें जाता. त्यामुळे तांकां सगळ्यांक परत एकदां सांगितलें आनी कांय जाण जे दिसांनी वेगवेगळे एकमेकाचेर उलयले तेंचे कडेन वैयक्तीक उलोवप अशें आमच्या भितर थरलें आसा. बट वाय इट इज लायक दॅट हो स्टेटमेंट आनी सडनली मागीर आनी खंय तरी आपलो एक घरा वचून मेळचें पडटा. आपलो खंय तरी स्ट्रेंथ दाखोवपाचें मांडराक मेळलेलें तशें जाता अडचण सांगता की तूं म्हणटा तें बरोबर आसा की प्रत्येकान सरकार म्हणून आमी ज्या वेळाचेर आसा तेन्ना एक संघ आसूं जाय आनी तातूंतल्यान एकमेकाचेर आरोप प्रत्यारोप न करता जें कितें आसा तें त्या व्यासपीठाचेर उलोवंक जाय हें तुजें बरोबर आसा. आनी मागीर कशें जाता की एक वो ताचेर उलयता तो हाचेर उलयता आनी मागीर तें पब्लीक जाता आनी त्यामुळे तें तशें करप ना आनी करपाक जायना अशा पद्दतीचें एक निर्णय जो आसा तो जाल्लो आसा आनी त्यामुळे अशें जर हे उलयतात तांचे कडेन वैयक्तीक आनी एकदां आमी उलयतले आनी त्यामुळे परत तांच्यांनी उलोवंक जायना हें तांकां सगळ्यांक सांगता. टीम स्पिरीट म्हणटा किंवा कोऑर्डिनेशन म्हणटा तो सारको जायना. आता हांव तुका ह्या संदर्भात कितें उलयतात तें खरें उलयलें तें खरें आनी त्यामुळे हांव कितें कोणूच उलोवना अशें प्रोटेक्ट करपाकूय कोणाक शकना. पण एक कशें आसा की पार्टी म्हणून त्या सगळ्यां जाणां बरोबर आनी सरकार म्हणून मुख्यमंत्र्यान तेंच्यांनी उलोवचें आपलें कितें आसा. कशें आसता की प्रत्येकाचे मना भितर एखादें कितें आसूं शकता पण तें पब्लिकली उलोवन तातूंत कांय ना तेजेर केवळ चर्चा सुरू जाता पण तें जर त्या प्लॅटफॉर्माचेर जर उलयलें आसत जाल्यार ताका सोल्युशन येता. कारण बरेचदा विशय आसा ते मिसअंडरस्टँडींग. सर पण आनी एक खबर म्हणटा पळय हे मंत्रींचें जालें आनी तुमचे आमदार कोलेशनाचे आमदार उलोवंक लागले
तुमचे आमदार एकलो आमदार मांद्रे बसता म्हणटा दुसरो म्हणटा आपण मांद्रे येतलो तो शिवोले येता म्हणटा तो कालागूट येता म्हणटा कितें आता कशें आसा एक गोष्ट म्हणल्यार हांवें तुका तेंच म्हणलें की कोलिशन आसा अशा वेळाचेर कोलिशन आसत किंवा अदरवायज सुद्धा कोणें खंय बसप हो निर्णय तो एखादो अपक्ष आसत किंवा तो घेवं शकता पण पार्टीच्या संदर्भात तो निर्णय कोणाकूच अधिकार ना आपण खंय बसता तें सांगपाक पार्टीचो एक वेगळो निर्णय आसता आणि त्या निर्णयाच्या आधाराचेर पार्टी ठरयता कोणें खंय बसप तें आणि त्यामुळे तांच्यांनी केल्लो जो आसा तो वैयक्तीक आरोप आहे पण तो करप मुद्दांनी गव्हर्नमेंट त्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचो एखादो आमदार जेन्ना आसता तेन्ना आपण थंय बसता हांगा बसता हे म्हणपाचो अधिकार पार्टी भितर नासप समजा पार्टीन ताणें सोडलें आनी म्हणपाक हरकत ना पण त्या वेळाचेर पार्टी नासप अशा वेळाचेर अशा पद्दतीचें स्टेटमेंट करपाक जायना. सर पण दुसरे आमदार तुमच्या कोलिशन आमदारांनी केलं जाता कोलिशन आमदाराचे जे आसा त्यामुळे कोलिशन सुरवात केली आमच्या आमदारान कोलिशन आमदाराच्या संदर्भात हांव तेचे कडेन म्हणजे त्यांच्या लिडरा कडेन हांव डिस्कस करता हांव मुख्यमंत्र्याकडे सांगिल्लें आसता तांच्या लिडरा कडेन डिस्कस करता त्यामुळे गरज नासतना निवडणुकीक अजून 2.25 वर्सां आसा कारण आता आमी 2024 सोंपत आयले निवडणूक 2027 जातली आणि त्यामुळे अजून 25 आणि 26 अशी 2 वर्सां पूर्ण आसा आणि एक 2 4 म्हणजे 2.25 वर्सां आसा आणि 2.25 वर्षाच्या हातूंतल्यान खूब कितें घडामोडी जातात न्ही कोणाच्या आजूच सांगपाक शकना की हांव थंय रावतलो थंय निवडून येतलो बऱ्याच गोष्टी जातात आणि त्यामुळे निवडणूक ही आसा ही शेवटच्या 6 महिन्याचेर ठरता आणि बऱ्याच भागा भितर लास्ट म्हयन्या भितर फॉर्म भरल्या नंतर ठरता की कोण येवपाक शकता कोण पडपाक शकता आणि त्यामुळे आजच्या पासूनच एखाद्यान जर अशा पद्धतीची घोषणा केली जाल्यार ते स्वताकूय ते डॅमेजिंग आसता त्यामुळे म्हाका दिसता की कृपा करून सगळ्यांनी हें करचें न्ही बाकीच्यांक सांगपाचो अधिकार आमकां ना पण आमच्या पार्टीच्या आमदारांक आमी सांगतले आणि त्यामुळे तांचे कडेन वैयक्तीक उलोवप जातलें. तुम्ही दिल्ली वयता तेन्ना सीएम बी आसतले तुमच्या वांगडा ना फाल्यांची मिटींग आसा ती मिटींग आमची ऑर्गनायझेशनची मिटींग आसा आणि त्याच्या भितर येणाऱ्या दिसांनी ज्यो निवडणुका आसा इंटरनल त्या संदर्भात ते वर्कशॉप ताका लागून आमचे रिटर्निंग ऑफिसर आमचो हाचो ही जी एक्टिव्ह मेंबरशीप जी आमची आसा देर आर 2 थिंग्स वन इज एक्टिव्ह मेंबर आणि एक प्रायमरी मेंबर आता प्रायमरी मेंबरचे आमचे टार्गेट आता पूर्ण जाल्लें आसा इट इज 4 lakhs आज पूर्ण जाले आज जाताच ऑनलायन आजचो फिगर येता प्रत्येक दिसाचो फिगर येता कितले जाले ते त्यामुळे 4 lakhs आमचे टार्गेट अचीव जाले इट इज मोर दॅन ते सांग 2.25-4 लाख पर्यंत वयतले आणि एक्टिव्ह मेंबरशीप जी आसा पळय ज्याने 50+ मेंबर केल्यात ताका एक्टिव्ह मेंबरशीपचे फॉर्म मेळटा म्हणजे तोच मनीस तुज्या कमिटीचेर येवं शकता एखादे भरपूर जरी मतदारसंघात बरे हुशार असले आणि त्याने जर 50 मेंबर करूना जाल्यार तो कमिटीचेर येवचो ताका एक्टिव्ह मेंबरशीप घेवची पडटा ती सगळ्यांना आमचे 3,500 एलिजिबल झाले आणि एक 4-5 एलिजिबल झाले तेच वेगवेगळ्या कमिटीचे निवडून जातले वतले कोण फाल्यां मिटींग घेता ती रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट म्हणून हांव आणि एक्टिव्ह मेंबरशीपचो कन्व्हेनर आमचे नरेंद्र सावयकर आसा पण ते फाल्यां नासल्या कारणान को कन्व्हेनर म्हणून दामू नायक त्या बैठकीक वयतले हे आमी गोंयच्यान वयतले मागीर आमचे प्रभारी जे आसात आशीष सूद हे थंय आसतले आणि ऑल इंडियाची मिटींग आसा. सर एक असं की सध्या तुम्ही म्हणले की पार्टीची बीजेपी पार्टी सुद्धा डिसिप्लिन पार्टी म्हणून पण आमचे सध्या एकमेकाचे आरोप जाता तेन्ना खंय ताका डिसिप्लिन कमी जाता डिसिप्लिन जाग्यार घालपाक जाय ते नाही कशें जाता की विषय कसो आसा की म्हाका दिसता की प्रत्येकान आपापूण समजूंक जाय की एखादें हांव अशें म्हणना फायनली आमी मनीस म्हाका एखादें वायट दिसता एक म्हजेर कोण तरी उलयता मागीर तेचेर हांव परत उलयता आनी तातूंत कितें जाता सांग पळय एक चर्चेक आमी एक वाव दिता त्यामुळे म्हाका दिसता की कोणेच एकमेकाचेर न उलयता कारण आमी जर पार्टी सरकार एक म्हणून जर काम करता आसत जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्यांनी एकसंग उलोवंक जाय आनी त्या संदर्भांतलें पब्लिकली उलोवंक जायना डेफिनेटली अशें म्हणना की एखाद्या मनशाक वायट दिसतात मान सन्मान बाकीचे गोष्टी असतात आणि त्यामुळे ते सुद्धा जर जाल्यार एक ताका वेगळें व्यासपीठ आसता पार्टीच्या संदर्भातलें एखादें उलोवंक जाय जाल्यार पार्टी अध्यक्ष आसात तेचे कडेन येवन उलोवंक शकता सरकार म्हणून जर एखादें दुखणें आसत जाल्यार ते मुख्यमंत्री कडेन उलोवंक शकता एखाद्या सरकारांतल्या मनशाचें एखादें दुखणें आसत ताका मुख्यमंत्री कडेन उलोवपाक जर अडचण आसत म्हजे कडेन उलोवचें म्हजे इन द सेन्स पार्टी कडेन उलोवचें आणि एखाद्या पार्टीच्या संदर्भात जर एखादें कितें आसत जाल्यार ताणें पार्टीचे विविध वेगवेगळे पदाधिकारी तांचे कडेन उलय किंवा मुख्यमंत्री कडेन उलय जाता कशें आमी ते सगळे सायडीक दवरता आनी आपूण डायरेक्ट वचून ते उलयतात
हातून अडचणीचो विषय कितें जाता की गरज नासतना एखाद्यान आज उलयलो की दुसरो मागीर तेजेर उलोवपाक सुरू जाता आनी बेजिकली कन्फ्युजन जे आसा हें हांगाल्यान सुरवात जाता. पण वन मोर थिंग एक म्हाका सुचना की हे तू ना तेन्नाच जाता कित्याक काय थोडं कशें जाता की लास्ट टायम इफ यू रिमेंबर तुम्ही आमकां मायकला कडेन निवडणुकीक महाराष्ट्राच्या निवडणुकी मुळे खरेंच म्हाका बरोच वेळ थंय दिवचो पडलो आनी त्यामुळे हांव आनी आमच्या बरेच आनी बाकीचे एक सगळे गोंयचे आमी 30-32 लोक हे बरेच दीस महाराष्ट्रांनी आशिल्ले आनी त्यामुळे आमचे टार्गेट प्रायमरी मेंबर्स ते अचीव जावपाकूय थोडो आमकां वेळ लागलो अदरवायज ते फाटल्या 15 दिसां पयलीं जावपाचें. त्यामुळे थोडोसो विशय आसा ना अशें म्हणना पण त्यामुळे आतां आमी सगळ्यांक सांगितलें आनी वैयक्तीक कांय जाणां कडेन आमी उलयतले. सर अनेक विषय म्हणजे जॉब स्कॅम आणि आम्ही पहिले फाटले हांवें तुका सांगलें सुरवातीकूच सांगलें न्ही विविध विशय जे आसात पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन ह्या संदर्भात ती चर्चा जाली आनी त्यामुळे त्या विशयांचेर कशा पद्दतीन घेवन वचप ह्या संदर्भात एनालिसीस जातलें. पण तेंच्यानी पीएमाक लेटर ना दिलेला आतां पळय कोण कितें बरयता तातूंत हांव वचना पण ह्या हातूंतल्यान एक गोश्ट आसा की सगळ्या हातूंतल्यान जशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की सगळ्यांक कोणाकूच प्रोडक्शन जावचें ना न्याय जो आसा तो सगळ्यांक मेळटलो. त्यामुळे त्या वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा जाली. हांव स्पेसिफीक तुका कोण कितें उलयलो कोण प्रेस घेता कोण पत्र बरयता प्रत्येक जण ऑपोजिशन जाय तें बरयतलें. No, but don't you think police officials saying no political connection, you welcome it? नाही आय डोंट पळय हांव तुका सांगलें की हांव वैयक्तीक हातूंत वचना पण हांवें सांगलें की सगळ्या विशयांची चर्चा जाली आनी येणाऱ्या दिसांनी त्या हातूंतल्यान कशें फुडें वचप ह्या संदर्भात ती चर्चा जाली. त्यामुळे हांव स्पेसिफीक एक विशय घेना विविध विशय आसात त्या विशयाचेर कोर्ट प्रतिमे भितर ह्या विशयांची चर्चा जाली. असे 2 मेंबर्स बीजेपीचे जॉब स्कॅमान आढळले म्हणजे हांव म्हणून तुका म्हणलें न्ही वैयक्तीक हांव हातूंत डिटेलान वचना कारण कितें आसा की ह्या सगळे विशय जे आसा त्या हातूंतल्यान ताचेर योग्य जो निर्णय आसा तो जायत आसा त्यामुळे हांव स्पेसिफीक उलोवन तो डायवर्ट करपाचो म्हाका हे करना. त्यामुळे जे विशय आसा ते सगळ्या विशयाचेर चर्चा सिरियसली जाल्ली आसा आनी त्या हातूंतलो निर्णय योग्यचो निर्णय त्या हातूंतल्यान जातलो. थँक्यू वेरी मच. All is well in your party? Minister? 100% कितें तुका आसा तुका अजिबात ना ऑल इज वेल 100% कांय चिंता